बाबाची आणि बुधाची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. मोगाच्या बाबा भयणानो, एक बरोवपी म्हणटालो आमचें जिवीत जावन आसा आलतोड आनी पोलतोड. जेन्ना आमी आलतोडी जावन पोलतोडी वयता तेन्ना आमच्या जिविताच्या व्हड्यान जायते फावटी वादळ मोडां येतात. आमच्या जिविताचे व्हडे हालता आनी दोलता. असल्या वेळार आमी कोणाचेर पात येता काय? जिविताचो दोनी जावन आसा आमचो जेजू क्रिस्त. जरी तर तो आमचो मोग करता आमी ताचेर बाबार दवरून गरज. पूण कांय फावटी आमी आमच्या जिवितान तो आमचो मोग करता म्हूण आमी विसरल्या. तो आमचो बाबार आमी ताचेर दवरूंक ना. आनी जेन्ना जिविताचें व्हडें हालता दोलता तेन्ना आमी आमच्या बोळाचेर पातयेला आनी उदकान बुडून मेल्या. या आनी सोबार पातकांचो आमी उगडास करुया, दूख धरुया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. सुर्गीस्पूर तुमची सोबी आसूं, तुमचे सोबे आसूं. मोगाचे बाबा बुडानो, हे पवित्र रितीन पावती बरी वाटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया, दूख धरुया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सूट आनी तुमकां बाबा बुडानो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून घरांत चालून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो जोड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच अपराध सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं. आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. देवाक आर्गां दिवया आनी म्हणुया. महिमा देवाक सोदली आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुचीच्या राया, सूर पदवीदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या राज्यास तुका. सोम्या देवा देवाचे श्रेय, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगता देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवी, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्यात. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें भासायल्लें दायज आमी जोडुचें कर.
या आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. रासाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. एलिजा होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगली रात ताणें थंय सारली. अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पर त्या वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 काप जाली पूण सर्वेस्पर 2 कांपेंतूय नासलो. 2 कांपे उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मंद शीतळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिजान आपल्या न्हेसपा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर हे देवाचे पुरस्कार आमचो जाप जातलो. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर म्हणुया. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चित दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वस्तली. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेगेन घेतात. विश्वासीपण भुंयींतलें उपजतलें आनी स्वर्गांत आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकां. नीत चलूंक येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. बागयोन पावून रोमकारान बरयल्ले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता वरवीं हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सगळें हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्कण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबून आसलेली दुख्ख. तो जी मासा रक्ता प्रमाणे म्हज्याच घरांतली त्या म्हज्या भावा भयणीक उपकारतें जाल्यार हांवूच शिराकलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसतो. ती इस्रायल गोजेची. तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्यात. तांकां आपल्या मोहिमेक वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. समूर आनी सेवाधर्म तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां भासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसती
आनी तांचे जावन रोखता मासा प्रमाणे क्रिस्त उपजून आयला. तो सगळ्या परस व्हडलो आनी सासणाच्या सासणाक वाकाणी फावो आसलेलो देव. आमेन. देवाचे उद्गार हे देवाचे उद्गार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporat zoe zoe, sorvesporat zoe zoe. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवनूच रावतां. सर्वेस्परात जोय जोय, सर्वेस्परात जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोबिया. लोक जेवून दादोशी जाले उपरांत आपूण घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसां होड्यार सोडूंक आनी आपणा आनी पेली थोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणी करून दोंगरार गेलो. तिणसाण जादूस पुरयान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण व्हडें भायर दर्यान पावून लारांनी बडोवताले, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातच्या 4थ्या परार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सोरशीं आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून ताणें बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवूं नाका. पेद्रून पोर्तिपाड करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोरशीं येसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू व्हड्यावेलो देवून जेजू सोरशीं येवन उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका घोट धरलो आनी म्हणलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशाक कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी एक होड्यार सोडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले ताणें ताचे मुखार सरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, नवीच काजार जाल्ली. घोवाचें नांव एंथनी आनी बायलेचें नांव बोबेंतुरा. आमी जाणा काजार जाल्या उपरांत घोव बायलेक भोवूंक वचूंक बरें दिसता. आनी अशींच ती एक दीस भोवूंक वचूंक भायर सरतात. आनी भोवूंक येतली जाल्यार तांच्यांनी आलतोडीसां कोलतोडी वचूंक पडटालें, कारण तांचें घर जुंव्याचेर आसलोलें. अशीं सकाळीं बेगीन उठून होड्यांत बसतात आनी कोलतोडी तीं वयतात. आख्खो दिसभर हांगा थंय भोंवतात आनी सांजे वेळार परत आपल्या घरा वचून होड्यांत तीं बसतात. आनी होड्यांत बसल्या उपरांत न्हंयची मोदें पावल्या उपरांत अकस्मात वादळ सुरू जाता. व्हडें हालता आनी दोलता. असल्या वेळार बोबेंतुरा पोतीण भियेता, आंगार कापो सुरता, किरकिरता. आनी असल्या वेळार ती आपल्या घरकाराचेर नदर मारता जाल्यार घरकार सुसेगाद त्या होड्यांत आसता. आनी असल्या वेळार ती ताका विचारता, तुका भिरांत दिसना?
वेळ घडी आमचो निमाणो जाय जरी तर व्हडे परते पडल्यार आमी उदकान बुडून मोर जाल्या ती निमाळे घडयेसय तुका कांयच भिरांत दिसना इतले तुजें काळीज दारून कित्याक तेन्ना गोरकार आपल्या बोल्सांतलो चाकू काडटा आनी पोतणीच्या गोळ्या सरची दवरता आनी तेन्ना तो ताका विचारता आतां तुका भिरांत दिसना हो म्हजो चाकू तुज्या गोड्या गोड्यान हांवें दवरता आतां तूं भियेना तेन्ना बायल आपल्या घोवाक हांसून म्हणटा हांव जाणा हो चाकू तुज्या हातांत आसा आनी तूं म्हजो मोग करताय म्हणटकूच तूं म्हाका केन्नाच जिवेशी मारचो ना हो जाप आयकून गोरकारूय हांसूंक लागता आनी म्हणटा हांव जाणा जिवीत आनी मरण देवाक हांव येता ताणेंच आमकां हें जिवीत दिलां आनी तोच आमचें जिवीत परत व्हरतलो देव जावन आसा सोर पदवीदार जरी तर देव आमचो मोग करता जाल्यार ताकाच जाय ते भाशेन आमचें जिवीत जावं जरी तर आमी जिवी जरी तर आमी मेल्यो सुद्दां जाल्यार देवाक जाय तेंच पडटलें देव आमचो मोग करता म्हणटकूच आमचें जिवीत देवाचेर पाप देतलें जाय आमी देवाचेर बाबार दवरून जिवंक जाय ही उतरां गोरकाराचें आयकतकूच बायलेच्याय काळजा सूर जाता दोगांय आलतोडसान परत आपल्या घराक सुरक्षीत इबावतात एकाच बाबार्थाक लागून देवाचेर पातयेवन हीच गोरकाराचीं उतरां बायल आपली करता मोगाच्या बाबाकडेन हाच्या पयल्या वाचपान आमी बरे भशेन आयकलां जाल्यार एलिशा प्रवाद्या विशीं एलिशा प्रवादी सोर पदवीदार देवाचेर आपलो बाबार दवरता आनी ह्याच बाबार्थान गिरेस्त जाता हो गिरेस्त अणभव आपल्या जिवितांत तो घेता जाल्यार दुसऱ्या वाचपान रोमकारांची चिटी जुदेव लोक जेजूची शिकवण मानून घेनात हाका लागून भाग्यून पावलूक लेगून जेजूची शिकवणी तो दुदेवांक दिता लेगून ताका लेगून ते पिडापीड दितात ताची शिकवण जेजूची नाकारतात जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमी ते सांगलेले घडणे वयलीच तशीच कशी आमी आयकल्या वादळ मोड येता आनी रातच्या चवथ्या बारार जेजू उदकाचेर चडून शिसां सोडची वेता मोगाच्या बाबा बिडानो पेद्रू बुडटा तेन्ना जेजू आपलो हात दिवन ताका वयर काडटा परत सुरक्षीत ताका जाग्यार पावयता शिसांचो बाबार हे घडणे उपरांत घोट जाता मोगाच्या बाबा बिडानो आमचें जिवीत जावन आसा देवाचें देणें आमकां कोणाचेर बाबार दवरून आमी चलता काय आमच्या जिविताचें पळय जरी तर आमचो देव मोग करता जशे परी सुरवातेक सांगलेली घोडी जरी तर तो गोरकार म्हणटा देव आमचो मोग करता जाल्यार आमी कित्याक भिवंक जाय आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालूंक गरज पुरायच्या ह्या मिसा भेटेन आमी मागुया आनी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आमी सोडुया आमचो बाबार आमी उसारुया आनी म्हणुया सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बाबा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच खुदाक आमच्या सोन्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळो आंकवार मारयेतावन जल्मलो पोंस गजाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका दिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा तो मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिणे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सब मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सरी बोकांचो येता पातकांचें बोगसें कुडीचें जल्म सासणाचें जिवीत आमेन
ह्या वेळार आमच्यो कांय गरजो आमी जेजू मुखार दवरुया. आमच्या धवी सेवेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळो चार पयस करून आपल्या बऱ्या देखींतल्यान आपले पोशेक जेजूचो उपकार जावन बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या अवहान बापा हे वागणे करता तुका. क्रिस्ती सरकारी मनशान जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपली राजकरणीक कारभार चलोवन आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या अवहान बापा हे वागणे करता तुका. बोनकळीत आसलेल्या तशेंच समाजाचे वायटान घुस्पलेल्या आमच्या भावा भयणांनी आपले जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी हो नवो रोग जो उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टता आनी कितलेच लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेंत कश्टतल्यांक बेगीच बेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हणून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. दयाळ बापा, काय आमच्यो गरजो आमी तुज्या पांयां सरशीन दवरल्यार दयर तांकां कांती. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वास जावं आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयला. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक चोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वास जावं आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयला. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिबोण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक चोय. म्हज्या बाबा बुडान म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वरूप दिल्यार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मागून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, आमी तुका भेटोवची देणी तूं काकुळीन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मागून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्परा आमचे देवाक दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वरूप दिल्यार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्गाळ आनी स्वर्गांत जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
मोगान आमी ताचें मरण समोरून जिवे बाबार्थान ताचें पुनर्जीवणपण परगटा तीर बरबाशान ताचें मोहिमेवन येण्याक ओतरेता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Pavitra, 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 Tau Paraso Sarvesposo, Surgani Sansa Pala Tuja Vaibhava, Unsari Tukad Soi Soi, Sarvesparache Nami Yada Takad Soi, Unsari Tukad Soi Soi. बाबा परस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झूड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खुशेन तो स्मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुजी तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो की आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेज घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराळाचें हें रगत पातकाचें बोक्सगणें मेळशाक तुमचे बसत आनी सोमेज मनशा बसत तें बरवतलें हें म्हज्या उगडासार करात बाबार्थाचो कूड परगडुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारून तुजे पवित्र सभेचो उगडास फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यार त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें बोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमांक समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगत भाग्यवंत भाग्यवंत दर आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक स्वर्ग दिल्यार बापा सोबत आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत आमेन आमच्या सुरवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना घेवन म्हणुया आमच्या बाबा सुरक्षेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सत्काय तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो त्रास सांगताली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां गाळ्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन वाचलें तर आमकां तुजी उदार काकलुजीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आघातांतली वाटाय कित्याक राजोडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर दुदांक पडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां आमेन
सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकांक शांती दिया देवाचे ईश्वरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे ईश्वरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे ईश्वरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबावी सोम्या तुमचे भितर येवन म्हाका फावना Pracuja. Mogal Baba, तुवें संस्कारलो ख्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां थारोवण मेळ्ळो आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी थिरायेन जिवूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा देवाचे वळखकार बावरना तुई बावरक वाट विश्वास ना तुई विश्वास पे